परस्पराक वाकाडा सगळ्या मनशानो देवाक गायन करा. कोरोना व्हायरस परिस्थितीन आमचे मदें जायतो लोक आडकोळींक सांपडला, पिडेन कश्ट होता, दुर्बळकायेच्या बाराकाल चेपला. सर्वीस सुटून कितल्या आमच्या भावा भयणींक जायत्या तोरांचे प्रश्न पडल्यात, तांचे सगळें हुस्को दाखोवंक आमची जबाबदारी. When we see that there are situations in which the good of the planet is endangered, where the interests of the poor are not taken care of, when the environment is likely to be polluted, when intergenerational equity is not being enhanced and preserved, then it is our responsibility as disciples of Jesus to raise our prophetic voice. We cannot say we do not care. As disciples of Jesus, as devotees of St. Francis Xavier, who raised his voice against the evils of the society of his times. म्हाका दिसता गोंयभरचे आनी गोंया भायरचे सगळे भावीक ह्या व्हडा उमेदीन फेस्ताच्या निमित्तान ओल्ड गोवा हांगासर दर वर्सा खूब मोठ्या प्रमाणांत येता आनी व्हडा उमेदीन हें फेस्त मनयता. बट कोरोनाक लागून अंदूच्या वर्सा हाजेर बंधन आयलां आनी चडशा लोकांक ह्या फेस्ताक योग मेळूंक ना. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या फेस्ताच्या निमित्तान जावपी नोवेना अंदू कोणाकूच एटेंड करपाक मेळूंक ना. बट तरी सुद्दां लायव्ह केल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्या क्रिस्त भावा भयणींनी ती लायव्ह एटेंड केली आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची कृपा सदोदीच तांचेर अशीच उरची.